Job chapter 30 B. ताचें आईचें अदृश्ट. पूण आतां म्हज्या परस पिरायेन धाण ल्हान मनीस म्हजीं फकाणां कोत्तात. तांच्या बापायंक हांव म्हज्या शेळ्यांक राखपी सुण्या परस किकोंत कोत्तलों आसलों. आनी तांच्या असोक्त हातांचो आतां म्हाका कसलो उपयोग आसा. भुकेन आनी आशेन आतां इतले असोक्त जाल्यात की ते ओरोण्यांतलीं आनी तांणेलोल्या पाड एकसुऱ्या जाग्यावेलीं मुलां चाबताले. ते कोयरांतले मिठा कोडण्यो विंचताले आनी म्हशिंगाच्या मुलांचें जेवण कोत्ताले. चोरांक धांवडायतात तशें तांणी तांकां बोबो मारून मनशां मदले धांवडायलेले. दोन दोंगरां मदल्या फालक्यांत धर्तरेर खडपाच्या धुळींनी आनी खांजींनी तांणी आपलें बिराड केलोलें. रानांतल्यान तांच्यो हुयेली आयकोंक येताल्यो आनी ते झोंपांनी एकामेकाक तेंकून रावताले. अक्कल नासलोली नांव ओगडायलोली सोंसत आपल्या गांवांतलो भायरायलोलो तो लोक. आनी तेच मनीस येवन आतां म्हजीं फकाणां करून गायतात. आतां हांव तांकां एक मस्कऱ्यांचो विशय जालों. ते म्हाका विटेतात, म्हजे सोशिले पयस वेतात. म्हाका पळोवन ते थुकतात. म्हाका देवान असोक्त आनी आदार नासलोलो केला देखून आपल्या सगल्या बोलान ते म्हजेर पोत्ततात. हांव मातसो विसव घेतां तेन्ना ती उरपोंच म्हज्या उजव्यान उपरासता आनी म्हजो बसून कोच्चे खातीर ते नाका जाल्ले उपाय सोदून काडटात. म्हजे वाटावपाचे रस्ते सगळे ते बंद कोत्तात आनी म्हजें निसंटन करपाची संदी घेतात. तांकां आडायतलो कोणूच ना. म्हजे राखणेक ते बोंटे घालतात आनी म्हजेर पडटात. हांव आंकांतान थरथरतां. वाऱ्याचे फुंकी भाशेन म्हजो अभिमान उबता आनी म्हजें धादोसपण आनी सुरक्षा एका कुपा भाशेन नाच जातात. आतां म्हजें जिवीत विरून वेता आनी उपद्र्यांचे दीस म्हाका आपल्या ताब्यांत घेतात. रातच्या वेळार म्हजीं आडां सणसणटात आनी म्हाका केन्नाच पेको नासलोले म्हजे गाये कोरांटात. जबरदस्तेन ताणें म्हज्या गोळ्याक धरलां आनी म्हजे कपडे पिसुडल्यात. तांणी म्हाका मातयेंत शेवटिलां. हांव धुल्ली आनी गोबरा परस वत्तो न्हय. हांव तुका उलो मारतां आनी तूं म्हाका जाप दिनाय. हांव तुज्या फुड्यांत उबो रावतां पूण तूं मात्तूय म्हजेर लक्ष घालिनाय. तूं म्हजें सवें धारून जालाय आनी मात्तूय काकूत नासतना तुज्या हाताच्या सगल्या बोळान म्हाका पिडापीड दिताय. तूं म्हाका वाऱ्यार उबोवंक सोदताय आनी उपरांत पिसडून एका मोडांत शेवटिताय. हय, तूं म्हाका मरणाचे वाटेन व्हरताय म्हणून म्हाका खबर आसा. तरी आसतना आपल्या आंकांताच्या वेळार नितीक रडटात त्या गोरिबांक हांवें हात दिवंक ना. त्रासांत पडलेल्यांचे वांगडा हांव रडलो ना आनी गरजेवंतांची हांवें काकूत करूंक ना. हांव खुशालकायेक रावलों पूण दूख आयलें हांवें उजवाडाक सोडलो. पूण थंयसर कालोख जालो. थांबनासतना म्हज्या पोटांत कळवळे येतात. प्रत्येक दीस म्हाका वळवळ्यांचो जाता. कसलीच बुजवण नासतना हांव निराशी जावन भोंवतां. हांव सोबे माजार उबो रावतां तेन्ना रडून आदार मागतां. हांव
लांडग्यां बरोबर भोंवता आनी शहा मुर्गां सांगाता रावता. म्हजी कात काली जाल्या, म्हजीं आडां लासतात. एक दीस हांव खुशालकायेचें संगीत आयकतालों त्या जाग्यार आयज म्हाका फकत पिरगुण्यो आनी रोडणी आयकोंक येतात. देवाचें उतर हें